सो म्हाका दिसता आयज जो हिस्टॉरीक इव्हेंट जो जाला मुर्जे बीचार, मुर्जे बीच ही तशी फेमस आहा कित्याक टर्टल नेस्टिंग सायट म्हटल्यार जाता, तशेंच मेडिसीन बीचूय म्हणून वळखता. सो हे जे ते भुरग्यांनी दाखयलां ते शिवाजीचे एक जे किल्ले आसले ते हांगासर तेणें कशे बांदलेले आनी कशे डेमॉन्स्ट्रेट केले ते भुरग्यांनी दाखयल्या. म्हाका दिसता भुरगे बेगीन येयले, आमी लेट पावले, पूण तरी पूण तेंची तोखणाय करता कित्याक ते म्हाका दिसता 7:00 7:30 8:00 हांगा घरा कडल्यान भायर सरले आसतले. कितें खाल्लां ना खाल्लां तेंकां बाबड्यांक खबर आसतली. सो म्हाका ऑर्गनायझरा कडेन तेंकां कितें तरी दिवपाचें. हां, थँक्यू दिला म्हूण. आनी म्हाका दिसता हो ग्रेट इव्हेंट गोंयान असो खंयच जायना. म्हाका दिसता असो आमी हो मुर्जे कला संस्कृत पंचायतन मुर्जे हांच्यांनी घडोवन हाडला. आनी अनीश पोके हेचे कडेन हांव रिक्वेस्ट करता, जर तुका तांकां टॅलंट ह्या भुरग्यांक एक प्लॅटफॉर्म जावं असो म्हाका दिसता, आनी जर तुका खंय तरी एक एकोमोडेशन मेळटा प्लॅटफॉर्म करपाक, जाल्यार हांव एक्शुरन्स करता की पंचायते तर्फे तेचे रेंट कितें आसतलें तें फारीक करपाक आमी फाटीं फुडें रावचे ना. आनी तुका इतल्या हे मनशाक सांगता की आमी करतले, गो हेड, कित्याक तूं बरें काम करता गोंया खातीर आनी मुर्जे खातीर, आनी तुजें नांव आसा. तशेंच आमकां एक भुरगो मुर्जेंतलो वयर सरोन जे बाकीचे कलाकार आहा तांकां प्रोत्साहन करून ते गोंयच्या बळयचेर नामकरण नॅशनल अवॉर्ड मेळपाक जाय अशी म्हाजी एक ड्रीम आहा. हो कार्यक्रम हांगा केलो वयता. हेच्या पयलीं आमी हांगा डायरेक्ट हांगा आयज आयला एक जिल्हा पंचायत सदस्य म्हणून. जिल्हा पंचायत सदस्य हांगा निवडून आयले तुमच्या सगळ्याच्या आशिर्वादांनी, हांगा असलेल्या सगळ्या ज्येष्ठ नागरिक याच्या आशिर्वादांनी आणि आमचे मांद्रे मतदारसंघाचे आमदार जीत भाई याच्या आशिर्वाद हांव हांगा उबे आसा. आणि ह्या प्रोग्रामाक म्हाका आपयलाय म्हणून आयोजकांचे मनापासून आभार मानता. हो कार्यक्रम सकाळी 8:30 आसलो. 8:30 भुरगीं आयली, संस्थेनी तेंचे बरे उडबस केली. आणि भुरगीं म्हणटा की ती जेन्ना हो कार्यक्रम जेन्ना बीच लायनीक दवरलो तेन्ना ते वताचे तांकां झटके कशे आसात हे तांकां खबर आसा. तशेंच ती हांगा सकाळी पासून आयल्या पासून खूब टायम जाल्लो आसा, वेळाचो आनी काळाचो भान दवरता. इतलें सांगतात, मांद्रे मतदारसंघाचे आमदार जे आयज तुमच्या फुड्यान उबे आसात ही सगळीं भुरगीं जाणां आसतलीं. ही भुरगीं आमच्या भाईक केन्ना वळखतात, जेन्ना 15 ऑगस्ट, 19 डिसेंबर, 26 जानेवारी सगळ्या शाळेन वचून आमचे आमदार विजीट करता आनी भुरग्यांक ल्हानशे आपले खाण्यासून ल्हानशे आपले गिफ्ट दिता. तेतूसून भुरगीं तृप्त जातात. ह्या भुरग्यांक आमची भाईची ओळख आसा. हांव सगळ्याच्या वतीन भाईचे मनापासून अभिनंदन करतात. त्याच बरोबर आतांच एक सांगपाचें म्हटल्यार हालींच आमचे कासारवांड्याचे जे उमेश वरक एका जे जीवनदान दिले, तो एक मोठो जीवनदान हे सगळ्यांक खबर आसा. रक्तदाना सारखे जीवनदान असता, हे जीवनदान त्या भुरग्याक दिले त्या बद्दल हा संस्थेच्या वतीन आणि तुमच्या सगळ्याच्या वतीन त्याच्या मनापासून अभिनंदन करता. हांगासर ह्या कार्यक्रमाक हजर आसता आनी ल्हान ल्हान भुरगीं छत्रपती शिवाजी महाराजाचे किल्ले हांगासर ते रेवे पासून म्हणजे बिचाचेर जी रेंव आहा तेच्या पासून हे किल्ले म्हणजे तेंची कला कित्याक ते दाखयतात. आनी खरेंच सगळ्यांचे तुमचे धन्यवाद म्हणटा की आमच्या भुरग्यांक आमची संस्कृती कितें आसा आनी कशी आसची हे तुमी दाखोवपाचो प्रयत्न करता एक सब्जेक्टा विशयी. आनी सगळे म्हणजे पेडण्याचे मॅक्झिमम स्कूल्स हांगा आहा ते प्रायमरी जावं गव्हर्मेंट प्रायमरी जावं किंवा एडेड स्कूल ते हांगासर पार्टिसिपेट करता. पूण आयज जेन्ना रावंड मारतालो तेन्ना इतले म्हणजे मनान अशें दिसलें की हो कार्यक्रम एक वेगळ्या पद्दतीन वयल्या बऱ्या प्लॅटफॉर्माचेर व्हरूंक शकतात. आनी ते व्हरता आसतना गोंय सरकाराचो आमी मदत घेवंक जाय. तुमची संस्था जी आहा जी वर्साच्या वर्सा करता, पोके तो एक बरो व्हडलो कलाकार आनी बरे बरे मुर्ती करतात आनी देशाच्या भायर सुद्धा तेचो सत्कार केला. आनी तेची गायडन्स घेवन तुमी सगळे एकठांय येवन एक तर आर्ट अँड कल्चर नाल्यार टुरिझम डिपार्टमेंट हांकां टाय अप करून डेफिनेटली नेक्स्ट इयर आमी हो मोठ्या प्रमाणात करूया. म्हणजे गोंयभर म्हणजे गोंयच्या सगळ्या स्कुलांक इन्वायट करूया मोर्जी गांवांत, तांकां सगळे फॅसिलिटीज दिवया आनी तांकां स्पेसिफीक सब्जेक्ट दिवया जो आमचो संस्कृती म्हणजे इतिहास जो आहा किंवा आमची गोंयची संस्कृती आहा हेच्या विशयी एक सब्जेक्ट दिवन अशें जर आमी
तांकां किल्ले करतात तशेंच आनीक एक सेपरेट सब्जेक्ट दीत जाल्यार एका वेगळ्या पद्दतीन एक एटमॉस्फियर क्रिएट जाता. म्हणजे हेतून टुरिझम सुद्धा टुरिस्ट येतात ते टुरिझमाक सुद्धा आमकां मोटिवेशन मेळटलें आनी टुरिस्टूय येतले पळोवपाक की आमची हांगासरली भुरगीं सुद्धा हांगासर आमची कला संस्कृती जी आहा ती फुडें व्हरतात. आनी परत एकदा तुमकां धन्यवाद म्हणटा. अशेच कार्यक्रम तुमी चालू दवरचे आनी म्हाका दिसता मोरजी पंचायती फूल ह्या कार्यक्रमाक तुमकां फुडें सपोर्ट करतली. हांवूय तुमच्या वांगडा आसा. परत एकदा फुडल्या वर्सा ह्यो मोठ्या प्रमाणात करूया. धन्यवाद.